आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकार आणि काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार दोगूय घट यार. फाटले लोकसभे खातीर पालेकारानूच काँग्रेसीच्या कवठणकाराचें नांव उंचेल्या फुडाऱ्यां मुखार घातिल्लें. आतां परतून एक फावट फाटले कांय दिसांनी पालेकार आनी कवठणकाराची गोंयांत चर्चा सुरू जाली ती म्हळ्यार सुलेमान सिद्दीकीच्या व्हायरल व्हिडिओ वयल्यान. कवठणकारान पत्रकार परिशद घेवन सुलेमानाचो व्हिडिओ मिडियाक दाखयलो. होच व्हिडिओ मागीर सगळ्याक व्हायरल जालो. कवठणकारान पत्रकार परिशदेंत सांगिल्लें की तो व्हिडिओ ताका पालेकारान दिलो. पालेकार गोंया भायर आशिल्ल्यान ताणें आपल्याक मिडिया मेरेन पावपाक सांगलें अशें कवठणकारान सांगिल्लें. आतां येदो व्हडलो व्हिडिओ पालेकारान आपले आपाच्या फुडाऱ्यांक दिवपाचो सोडून काँग्रेसीच्या कवठणकाराक कित्याक दिलो हाचेर खूब चर्चा जाली आनी अजूनय चलता. हेच विशीं आमी पालेकाराक विचारले जाल्यार ताची जाप कितें आसली ती आयकात. पयली म्हणजे तो व्हिडिओ त्या पेन ड्रायव्हान आसा हें म्हाका खबर नाशिल्लें. हांव आउट ऑफ कंट्री आसा. म्हजी फ्लायट आशिल्ली. म्हजी फ्लायट टेक ऑफ करताली आनी टेक ऑफ करता आसतना म्हाका इन्फॉर्मेशन आयलें अबाउट तो अमित नायक आसा ताणें सुसायड करपाचो प्रयत्न केला म्हणून. अमित नायकान जेन्ना सुसायड करपाचो प्रयत्न केला म्हणून आयलें तेन्ना ताणें फिनायल पिवन तें केलां म्हणपाचो कॉल आयलो, मॅसेज आयली एका न्यूज पेपराची तांची ते फ्लायर येता तातूंत आयली. तेन्ना हांवें सुनिलाक फोन केलो. आरे म्हणलें सकाळीं कोण तरी एक पेन ड्रायव्ह घेवन गेला म्हज्या घरा आसा आनी म्हज्या घराची चावी ताका खबर आसा खंय आसा ती. म्हजो 20 वर्साचो फ्रेंड तो. ती पेन ड्रायव्ह म्हणलें कितें आसा ती वच आनी चॅक कर. ती पेन ड्रायव्ह ताणें काडली म्हज्या घरा वचून. पेन ड्रायव्ह चॅक केल्या. पेन ड्रायव्ह पळयल्या उपरांत आमकां दोगांयकूय कळ्ळां भितर कितें आसा तें. तो पर्यंत आमकां दोगांयकूय खबर नाशिल्लें तें तातूंत कितें आसा तें. येता की ती पेन ड्रायव्ह म्हज्या एमएलएक सांगूं आशिल्ली हांव घरा वचून काड म्हणून. म्हज्या ऑफिस बेररांक सांगूं आशिल्ली घरा वच म्हजें घर उगड आनी पेन ड्रायव्ह काड तातूंत कितें आसा तें पळय म्हणून. म्हज्या मित्राकूच सांगूंक शकता, म्हज्या फ्रेंडाकूच सांगूंक शकता. सुनील म्हजो फ्रेंड तो काँग्रेसीन आसूं फाल्यां आनी खंय आसूं म्हाका ताजो कांय फरक पडना. प्रश्न जेनरली एक ह्युमन टेंडन्सी कितें आसा तुज्या मित्राक सांगता तूं काड म्हणून. आनी सुनील म्हजो आतांचो 20 वर्साचो मित्र आनी तो ताजी काँग्रेस पार्टी कडेन संबंद आसा. तो काँग्रेस पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट आसा. ते आमचे अलायन्स पार्टनर्सूय आसा टुडे. वॉट इज द प्रॉब्लेम? आमच्या पार्टीक कोणाकूच प्रॉब्लेम ना. ना म्हज्या एमएलएक प्रॉब्लेम आसा ना म्हज्या लिडरशिपाक प्रॉब्लेम आसा. तुमच्या जो डेप्युटी स्पिकर आसाचेर आरोप जाला ताजी इन्क्वायरी करा. तुमच्या एसपी क्रायमाचेर आरोप जाला, तुमच्या डीवायएसपीचेर आरोप जाला. तो आरोप तुमी इन्व्हेस्टिगेट करना, तांकां थंयच दवरल्या. म्हणजे हाजो अर्थ कितें समजपाचो? सो म्हाका हांणी एडवायस करचें न्ही आनी कोणी विचारचें की हांवें तो कित्याक दिलो म्हणून. हांव म्हाका जाय ताका जाका ट्रस्ट करता ताका दितलो. सुनिलाक म्हजो सुनिलाचेर 100% ट्रस्ट आसा. जितलो म्हज्या एमएलएंचेर म्हाका ट्रस्ट आसा, जितलो म्हज्या आम आदमी पार्टी पक्षाच्या लिडरशिपाचेर ट्रस्ट आसा. प्रश्न आशिल्लो अमित नायकाच्या जिवाचो. आनी जर हे गोंयान पुलीस स्टेशनाच्या भितर सोडूंक शकता एका पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन की ताजो जीव धोक्यान येवंक शकता जाल्यार हे तुका आनी म्हाका खंय केन्ना मारून उडय सांगूंक जायना मरे. सो हांकां पोटान इतल्याच गोश्टीचेर दुखता की तो व्हिडिओ म्हजे कडेन कसो आयलो. म्हजे कडेन अशा कारणां खातीर आयलो कारण त्या कोणाय मनशान सरकारा विरुद्ध आवाज एकलोच काडूंक शकता तो ट्रस्ट म्हजेर दवरलो. पयली म्हळ्यार हो व्हिडिओ जो आसा तो इट इज सो सेन्सेशनल आनी ताजी अर्जन्सी आशिल्ली. आमचे प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट अमित पालेकरान म्हाका आनी फ्रांसीस कोहलीक दोगांयकूय ट्राय केल्ले पूण ही वॉज नॉट एबल टू रीच अस. आनी तेन्नाच ही वॉज ऑन अ कॉल वीथ सुनील कवठणकर ऑन अ डिफरंट मॅटर. सो ताणें म्हळें अशें अशें आसा म्हणून. आनी he asked Sunil to also contact us and we were out of range and my phone was switched off and Sunil also was not able to get in touch with us. So it was decided that because of the urgency म्हणजे ह्या व्हिडिओन तुम्ही जे पळयला न्ही द कॉन्टेंट वॉज इम्पॉर्टंट. कोणें रिलीज केलो, केन्ना रिलीज केलो, खंयच्या पार्टीचो, नथींग मॅटर्ड. इट वॉज शॉकिंग मटेरियल, इट वॉज शॉकिंग एक्युजेशन्स. त्या खातीर सुनील टूक द डिसिजन टू रिलीज इट. 2 दीस जाले ह्या व्हिडिओन येदे व्हडले एक्युजेशन्स आसा वीच नायदर द होम मिनिस्टर तुमच्या पार्टीचो सरकार आसा होम मिनिस्टरान कांयच उत्तर दिवंक ना. नाय भारतीय जनता पार्टी जी 2 मिनटां भितर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपी पार्टी आसा कांयच उत्तर ना तुमचे कडेन. सो खंयच्या पार्टीच्या लोकांनी रिलीज केलो तें तुमी टेन्शन घेवं नाका. हांव भारतीय जनता पार्टीक सांगूंक सोदता तुमच्या रिप्लायक आमी उजून रावल्या अँड 2 days of silence proves that you have no response and that whatever is said in that video is very likely true.
हे अलायन्स अजून स्ट्रॉंग आसा. डेफिनेटली म्हळ्यार दीस इज अ अलायन्स ऑफ गोवन पीपल. गोंयचे लोक वाजेल्या सामके. सो ही जी अलायन्स आसा आमची, इट इज अ डिमांड ऑफ द पीपल. सो डेफिनेटली जे असे मेन मुद्दे आसा इन वीच भारतीय जनता पार्टीचे इतले व्हडले स्कॅम चल्ल्या, इतले व्हडले लॉ अँड ऑर्डर फेलियर्स चल्ल्या, ताचेर आमी सगळे एक आसा, नॉट जस्ट ड्युरींग इलेक्शन्स बट वायल टेकिंग अप द इश्यूज. पालेकार म्हणटा कवठणकार आपलो घट इश्ट. कवठणकारांनूय इश्टागतीक जागून घडये पत्रकार परिशद काँग्रेस हाऊसात घेवपाची सोडून रस्त्यार घेतली आसुये. मात कवठणकार पालेकार इश्टागतीची आरती परती चर्चा आप आनी काँग्रेस दोनूय खेम्यां मदीं नेटान चालू आसा इतलें मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.